म्हापशा हिंदू जनजागृती समितीन उपजिल्हाधिकाऱ्याची भेट घेऊन प्लास्टर ऑफ पॅरिस ह्या मुर्त्यांचेर बंदी घालची अशी मागणी केल्या। तशेंच म्हापशा तारीर गणपती विसर्जन करता त्या सुवातेर गाळचो अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। आरडीएक्स खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। हिंदू जनजागृती समिती त्यांचे कार्यकर्ते आयिल्ले म्हजे कडेन एक रिप्रेझेंटेशन घेऊन की काही ठिकाणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतीच्या मूर्त्यो विकले वतात आणि शासनान ताजेर बंदी घाल्या। प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्यो विकूंक जायना। सो जो कोण विकता ताजेर कारवाई करची अशी तांची मागणी आशिल्ली। ती रास्तय आसा। तांच्या मागणीचेर विचार करून हांव म्हज्या ज्युरिस्डिक्शनान जे 4 पुलीस स्टेशन येतात त्या 4 पुलीस स्टेशनाच्या पुलीस इन्स्पेक्टरांक डायरेक्शन दितले की ज्या ज्या जाग्यार अश्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो विकपाची शक्यता आसा त्या जाग्याचेर विजील दवरा आणि समजा एखादी प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती विकता एखादो मनीस अशें जर निदर्शनाक आयलें जाल्यार कायद्यान जे कितें कारवाई करपाची आसा ती इमिडिएट कारवाई करा अशें एक निर्देश आजूच वता। दुसरें एक तांचें रिप्रेझेंटेशन आशिल्लें की हांगा तारी कडेन म्हापशा वाठारांतले सगळे गणेश मूर्ती ज्यो आसा तांचें विसर्जन त्या तारी कडेन जाता। तांचें म्हणणें अशें तांच्यांनी जें निवेदन दिलां तांचें म्हणणें अशें की थंय गाळ साचला त्या न्हंयन आनी त्यामुळे मुर्तींचें विसर्जन केल्या नंतर त्यो मुर्ती व्यवस्थीत उदकान वचना गाळ आशिल्ल्या कारणान। तांचें म्हणणें अशें की एक तर PWD किंवा म्युनिसिपालिटी डायरेक्शन दिवन तो जो गाळ आसा भितरलो तो गाळ काडचो जेणे करून जागा जातली आनी जितले म्हणून मूर्त्यो थंय विसर्जीत जाता ते व्यवस्थीत विसर्जीत जातले। हांवें तांकां सांगलां की हांव PWDक एक ऑर्डर काडटा PWDक आनी हाका म्हापसा म्युनिसिपालिटीक की तातडीन तो जर थंय गाळ खरोखरच साचला जाल्यार तो मातसो काडात जेणे करून थंय जागा जातली खोल जातली ती आनी गणेश मुर्तींचें विसर्जन जे शास्त्रा प्रमाणे जावंक जाय तें जातलें अशें तांकां हांवें सांगलां। आयजच ह्यो दोनूय ऑर्डरी काडटलो।